इतली आमकां खात्री आहा की जरी आमच्या वांगडा लोकांनी आमी जेन्ना डोर टू डोर करता तेन्ना लोकां कडसून इतलो प्रसिद्ध मेळटा की आमकां जरी आमी ना तुमच्या वांगडा भोवले, जरी आमी तुमच्या फाटल्यान ना येयले जाल्यार आमी तुमच्या वांगडा सजीत आसतले आनी सुजय म्हापसेकराचो विजय निश्चित आहा हें हांव ठामपणान सांगूंक शकता आनी आमी निवडून दितले म्हणजे दितले 100%. येयल्या नॉमिनेशन फायल करपा खातीर सो पेडण्या खातीर हांव उमेदवार म्हणून RGPचो रावलेलो आसा. तशेंच आमचे जे सपोर्टर्स आहा तशें आमचे टीम आसा आमच्या वांगडा आनी आमचे जे लोक रावल्यात ती केन्ना आमची RGP निवडून येतली आनी आमची खंय तरी सरकार आमचो जातलो म्हणून रावलेले आसा सगळे. तशें आमी लोकांच्या घराघरांनी वयता, डोर टू डोर करता तेन्ना आमकां लोकांचो खूब रिस्पॉन्स मेळटा, बरो रिस्पॉन्स मेळटा. लोक म्हणटाले की तुमकां आमी रावलेले आनी लोकांची आमी खरी परिस्थिती जाणा कळ्ळी आमकां की लोकांच्या घराघरांनी वयता तेन्ना आमकां कळटा की लोकांची कितें परिस्थिती जाल्ली आसा. आयज मेरेन एक राजकारण जाल्लेलें आसा, फक्त पयशांचें राजकारण जाल्लेलें आसा. हे पयशे खातात आनी लोकांक फटयतात. सो हेका लागून आमी खंय ना खंय आयज फुडें चल्लेले आसा. कित्याक आमच्या खंय तरी आयज गोंय राखपा खातीर, आमचे पेडण्या राखपा खातीर, आमच्या गांवां राखपा खातीर फुडें चल्लेला. आयज आमचे गांव तेंची सोंपयलेले आसात. आयज आमचे दोंगर शेतां सगळीं सोंपून उडयलेले आसात. तशेंच आमचे खुबशे जे हांगासर प्रोजेक्ट हाडलेले आसा थंयसर भुरग्यांक अनएम्प्लॉयड भुरगे आमचे आहात पेडण्यान, कितकेच भुरगे आहात पण थंयसर हांकां तांकां नोकरी मेळना. आयज कंपनीन गेल्यार कंपनीन भायले भरलेले आसा. सो हे खंय ना खंय तरी बंद जावपाक जाय म्हणून आमी आयज फुडें सरून खंय ना खंय एक पाऊल फुडें घेवन लोकांचो तसो आमकां सपोर्ट हा, प्रतिसाद भरपूर आसा. लोकांनी सांगले की आमी तुमी फुडें सरा, आमी तुमच्या वांगडा आसा आनी तशेंच आमी लोकांक घेवन आमी फुडें सरतले आनी आमचो सरकार निश्चित घडयतले. आनी पेडण्याचे सीट हे आमच्या हातीन आसा आनी आमी RGP रेव्होल्युशनरी गोवन्स हे पेडण्याची सीट आमी जिखून दाखयता. आमचे एजेंडा म्हणल्यार मेन आमचे जे लोकांचे जे गरजो आसात ते आमी पयलीं पूर्ण करतले. तशेंच आमचे जे अनएम्प्लॉयड भुरगे आसा तांकां आमी स्वताच्या पांयार उबे करतले. ते म्हणजे एम्प्लॉयड जात म्हणजे नोकरी दिवन नाजाल्यार खंय तरी बिझनस करून नाजाल्यार खंय तरी एक सादो धंदो घालून आमी तांकां सेटअप करतले फूल. तुम्ही पेडणे मतदारसंघात रावत असताना हांगा जर मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट काम चालू आसा आणि ताचे जे फ्लायिंग ओव्हर्साचे जे 6 लेन रस्तो आसा त्याच्या संदर्भात तुमची भूमिका कितें? सो ते पळोवपाक गेल्यार हे फक्त आमचे शेतां भाटां उडोवन हे फक्त रोड हाडूंक शकता. कित्याक मोपा एअरपोर्ट लोकांक इतले रस्ते गरजच ना. कित्याक हे फक्त कसिनो आनी व्हडले प्रोजेक्ट येता, हॉटेलां येता, तांकां लागून हे फक्त रस्ते करपाक सोदतात. तुम्ही ताचेर अजून आजपर्यंत आवाज उठयलेलो दिसूंक ना. सो आमी हेजेर उठयतात आवाज, पूण कितें जालें आतां सद्या कोविड टायमार आमकां सद्याक हे जाल्ल्या कारणान आमकां हे करूंक मेळना न्हू. सो कित्याक मॅस गॅदरिंग करूंक मेळना आनी हेजेर हे करपाक मेळना. पुरो करता पळय तेन्ना तूं एक स्थानीक उमेदवार आणि लोकांच्या घराघरान वयता, कसले समस्या तुका जाणवता? सो लोकांचे खुबशी समस्या अशी आहात की लोकांक वांगडा आमी बसताले कित्याक लोक आमी जवळूच तेंचे समस्या जाणवता की आनी तांकां पळोवपाक गेल्यार बेजीक नीड्स पावलेले ना, अजून लायट सारके मेळना लोकांक. तशेंच रस्ते ना सामके लोकांक, उदक सारके पावत ना अजून मेरेन लोकांक. कित्याक 6 म्हयने आमी पळयल्या थोड्या गांवांनी 6 म्हयन्यान उदक नासता तांकां. 6 म्हयने कशे लोक रावतात ते आमकां खबर आसा. कित्याक आयज मेरेन हे फक्त राजकारण फक्त हेंच्यांनी फक्त पयशे बोल्सान भरपा खातीर केल्लेले आसात. लोकांचे कांयच पडलेले ना.